रामदास कामत हांच्या आमच्या कॉन्फरन्स हॉलाखातीर नाव दिलं तो आणि प्रभाकर कारेकर हांकां श्रद्धांजली दिवपाचो हो कार्यक्रम। प्रभाकर कारेकर हांकां श्रद्धांजली ओंपता आणि तांचे गायन क्षेत्रात असलेले योगदान आमी केन्नाच विसरपाक शकना। सातत्यान आमच्या सगळीं ते याद उरतले। दुसरो कार्यक्रम जो आमी ज्या कॉन्फरन्स हॉलाक जोगीच रामदास कामत साखळेचे सुपुत्र साखळेंतल्यान जशें सांगलें तशें शिफ्ट जाले मुंबय हांगासर आणि ताज्या उपरांत म्हणजे वेगवेगळ्या नाटकांनी मदनाची मंजिरी असलेली कितलीशीं संगीत नाटकां ताच्या हातींतल्यान तांच्यांनी जे गायन केलें तातूंतल्यान ती प्रसिद्ध जाली। लोकांच्या ओंठाचेर आयजूय बी वेगवेगळी गाणी तांच्यांनी गायली, ही सदोदीत लोकांच्या ओंठाचेर खेळटात। आमकां गर्व आसा, साखळेकारांक गर्व आसा की बाबा रामदास कामत हे साखळेंतले आणि सदोदीत ते आमच्या स्मरणांत उरचे। पिढ्यान पिढे रामदास कामत हे साखळेकारांक याद उरपाक जाय होच हेतू लक्षांत दवरून आमी सभागृह आमच्या कॉन्फरन्स हॉलाक तांचें नांव दिवपाचें थारायलें, जेणे करून इन फ्युचर म्हणजे साखळेंतूय बी स्वर्गीय रामदास कामत हाजे सारके व्हड कलाकार हे जावपाक शकता ही प्रेरणा आयच्या तरणाट्यांनी घेवची, आयच्या युवकांनी घेवची की नोकरी हेका आमी प्रथम स्थान दिता, पण कलाकार आसतना सुद्दां आपल्या कलेक जे कलेचे जितके प्रशिक्षण घेवपाक जाय आणि कलेचे जितके आमी म्हणटा ती रियाज करपाक जाय, ती रियाज सातत्यान करता आसतना दिसना ते फक्त नोकरी म्हणून तेच्या कडेन पळयता। पण बऱ्याचशा कलाकारांनी आपल्या कडेन आसलेल्या कलेचे रियाज हे कंटिन्युअसली करप म्हणजे जेका आमी म्हणटा तालीम किंवा त्या कंटिन्युअसली प्रॅक्टीस हे करप गरजेचें आसा। आणि ते जर केले आसत जाल्यारूच आमी जशे स्वर्गीय रामदास कामत हांच्या सारके व्हड कलाकार आमचे साखळे आनी ह्या परिसरात जावपाक शकता।